गोंयांत पर्यटकां खातीर आर्विल्ल्यो आनी जागतीक दर्जाच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा करपाची गरज गोंयचे राज्यपाल भारतवीर वांचून उक्तायल्या. सोमारा गोंयांत 66वा क्रांती दीस मनयलो. सरकारान पणजे आझाद मैदानाचेर घडोवन हाडिल्ल्या मुखेल सुवाळ्यांत राज्यपाल उलयताले. फुडलीं 5 वर्सां गोंयकारांच्या मनांतलें गोंय घडोवंक वावुरतलो अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान सुवाळ्याक दिलें. ह्या वेळार 7 स्वातंत्र्य सैनिकांचो भोवमान केलो. लोहिया मैदानाचेर क्रांती दीस सुवाळो जालो. I have no doubt, with all its inherent resources and capabilities, Goa can emerge as an ideal state in terms of socio-economic progress, provided we put our best foot forward with a sense of determination and steadfastness of purpose. There is vast scope for further diversification of tourism. The continuing flow of tourists, domestic and foreign, should instill in us a renewed vigor for accelerated promotion of tourism, particularly by setting up modern world-class infrastructure. Our efforts should be to ensure a responsible, holistic, integrated and environmentally sustainable development. एक राष्ट्रवादी सगळ्यांक वरपी अशे तरेचो समाज हांगा निर्माण जावचो. समाजाच्या भाषेच्या शिक्षणाच्या नामान कुडक्या जावचे न्हय, हे मुद्दे घेवन आमी झगडिल्ले. 18 जून हो गोंयच्या जनतेचो दीस. कारण स्वातंत्र्य सैनीक आतां हळूहळू कमी जायत गेले. कोण आशिल्ले वरून ना, आसतले फुडें आसतले अशें ना. हे फुडें ही जोत जी आसा क्रांतीची आनी 18 जुनाच्या फाटल्या स्पिरिटाची, ती आमच्या नव्या भुरग्यांनी, नव्या लोकांनी फुडें व्हरपाची गरज आसा. 5 वर्साच्या काळान हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता इतलें की तांच्या तकलेन जे पद्दतीचें गोंय आसा किंवा ज्यांच्या खातीर तुमी लढलेले ज्या पद्दतीचें गोंय आसूंक जाय म्हणून तें गोंय पुराय करपाक म्हजे कडच्यान जें जाता तितलें हांव करतलों आनी म्हाका खात्री आसा की हांव तें करतलों. आनी म्हणून जे 5 वर्सां नंतर राजकारणाचो विशय हांव उलयला ताचें कारण 5 वर्सां भितरूच म्हाका सोंपोवपाचें. ताच्या नंतर अनेक लोक आसतले. स्वातंत्र्य सैनिकांक तांचे जरी बजेटान कांय नसलें जाल्यार तांच्यांनी चिंता करची न्ही. तांचो विशय म्हाका हांव सोडोवप पूर्णपणे तो विशय अशा एका हाजेर व्हरूंक जाय की तातूंतल्यान दर वर्सा तो विशय वयरूच येवपाची आवश्यकता ना. तांकां जर तूं हें राज्य योग्य तांचो मान दिवंक शकना जाल्यार अशें राज्य चलपाचें लायकीचें ना अशेंच हांव म्हणटलों. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटी लागू करपाचो निर्णय स्थगीत दवरपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बसवाल्यांक दिलां. बसवाल्यांच्या संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान प्रुडंटाक ही गजाल सांगली. आयतारा सांजे तांची मुख्यमंत्र्या कडेन बसका जाली. गोंयचे बस आनी टॅक्सीवाल्यांनी ह्या नंबर प्लेटीच्या सुरक्षे विशीं दुबाव उक्तायिल्लो. येरादारी संचालक अरुण देसायाक थंयच्यान काडचो अशी मागणी संघटनेन परत एक फावट केल्या. मुख्यमंत्र्यान काल आमचे कडेन 17 तारखेक 6:30 बंगल्याचेर मिटींग आपयल्ली. सगळे आमचे वाहतूकदार पेंटर एसोसिएशन सगळे जाण आमी गेल्ले आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां ज्यो आमच्यो कितें समस्या इम्प्लिमेंटेशन जाल्या उपरांत त्यो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडल्या आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां क्लियर सांगला की जो पर्यंत तुमचे कितें पळय त्यो समस्या मांडल्या त्यो
ते आपूण सॅटिस्फाय तुमकां करिना, जे सोडयना तो पर्यंत आपूण इम्प्लिमेंटेशन करिना म्हणून आश्वासन दिल्ल्या. ताका लागून आयज आमी आमचो 18 जुनाक उपोशणाचो निर्णय घेतलेलो तो फाटीं घेतलेलो. काल सुद्दां मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्यांच्या समक्ष अशी मागणी केल्ल्या की वाहतूक डायरेक्टराक त्वरीत थंयचो काडून उडोवचो, कारण ताचो आयज कित्याक कोणाचो पळय वाहतूकदारांचो जो पळय विश्वास संपादन करूंक जाय आसलो तो आयज तेणी केल्लो ना आनी आयज खंयच्याच वाहतूकदाराचो ताचेर विश्वास उरलेलो ना. ताका लागून इमिजिएटली ताका थंयचो काडून उडोवचो अशी आमी मागणी केल्या मुख्यमंत्र्या कडेन काल. वास्को बायणा वाठारात रावपी मार्था डायस ह्या सुमार 55 वर्साच्या बायलेचो आयतारा राती कोणे तरी खून केलो. तिचो सुर्यान गळो कापला आनी पोटाकूय सुरो मारला. खुनी मनशान मार्थाची गाडी चोरून व्हेल्या. ती घरात एकटीच रावताली. वळखीच्या मनशानूच हो खून केला आसूये असो दुबाव पुलीस उक्तायतात. मार्था डायस ही सुमार 55 वर्सांची बायल ह्या घरांत एकटीच रावताली. तिचो घरकार 1.5 वर्सां पयलीं सोंपिल्लो जाल्यार पूत विदेशांत आसता. सोमारा सकाळी पुष्पा ही तांची कामवाली आयली तेन्ना घर बंद पळोवन ती परत गेली. परत आयली तेन्नाय घर बंद आशिल्ल्यान तिणें मार्थाच्या सोयऱ्यांक कळयलें. हांवें न्हू दाराक गेट कितें केलें, गेट हालयली गेली. मागीर तेजे 9:30 मेरेन पळयलें हांवें. 9:30 मेरेन पळयलें मिसा वयता न्हू ती. मिसा गेल्यार ना 10:30 पर्यंत पळयलें हांवें. 10:30 मेरेन मागीर तेजे फ्रेंडागेर गेलें हांव 10 सुमार. ते फ्रेंडाक मागीर सांगून तेणी बोवाळ केलो आपूण सगळ्याक. पुलिसांनी येवन पळोवणी केली. फाटलीं फुडलीं दोनूय दारां बंद आशिल्ल्यान फाटले दार फोडून पुलीस घरांत गेले. मार्था जमनीर पडिल्ली. तिचो गळो कापिल्लो आनी माने फाटल्यान सुरी तोपिल्ली. पुलिसांनी पंचनामो करून कूड पोस्टमार्टमा खातीर धाडली. कोणे तरी वळखीच्या मनशानूच खून केला आसूंये असो पुलिसांचो अदमास आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.